नमस्कार. पाहाय कोर किरकोळ काळजां आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मावरेलियो आनी जुलियट मेस्किता, सोपून गेल्ल्या फ्रँकी गोम्स हाच्या आत्म्या पासत. दुसरें तें आमी भेटयता लिजन ऑफ मेरी हाच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या वांगड्यां पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. लॉयड पेरेरा आनी बनुशा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेय पासत आमी मागता. झेन आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागता. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत मागुया. तशेंच COP30 कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज क्लायमेट चेंज हाचेर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जावपाचो आसा. ताचेर तातूंत भाग घेतल्या सगळ्या वांगड्यांचेर आमचोय बिस्प साहेब तातूंत वांटो घेता. तांचेर सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बरे निर्णय संवसारा पासत घेवंक ह्या संवसाराच्या वडिलां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो खेत भाशेन आमी देवाक कारगां दिवया. देवाक दिन वाचुया दिसा पासत वेळा पासत आनी हे फावती रितीन मोठ घेवचे खातीर आमच्या जोण एकल्याच्या पातकाची आमी दूख धरुया. आनी सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो न्याय विचारून सांगता. मना चिंतून विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोध प्रात. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करान प्रार्थना मागता. सरपदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां मुगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतको, क्रिस्ता काकुतको, सोम्या काकुतको. प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योन मार्टीन धर्म मांदोक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मितां आमच्या काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक आमकां कदींच निर्मी नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची जोदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्या राजोर चलयताय सासनाच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्या स्वयंबाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. पूण सैतानाचे नाटकायेन ह्या संवसारांत मरण भितर सरलें आनी ताच्या पंगडाची तीं तेंच सांगतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेली. तें एक नोश दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवाशान भरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून
खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच पोरजोळी जातली. उशेलांतल्या किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. परतून म्हणयात, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालट्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवला कोंतवला तांचे सोशे सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कोलवळटा वलवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरून ओ गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाप येसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खाप ये अशें तो म्हणचो नांगाय. आपणे सांगलोली कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय पळय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणटात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेजू म्हणटा, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. आमी पळयता जायते फावटी आमच्या घरांनी जायतीं फावटी
वावर करूंक वावराडी जावं चाकर आसतात आनी कांय पावटी आमी तांकां सांगतात हें काम कर आनी तें काम करतात. पूण कांय थोडे पावटी आमकां दिसता की हो चाकर हो मानाय आमचो सारको काम करिना, सांगले बगर काम करिना. आमकां कांय पावटी कांटाळो येता, सांगोन सांगोन आमी थोकतां, परतून परतून सांगप एकूच काम. पूण कांय पावटी आमकां दिसता आमचो चाकर विस्वाशी, खालतो, सांगनासतना पासून जें काम करचें आसलें तें करून तो दवरता. आमकां बरें दिसता. आमी कांय पावटी तांची तोखणाय कोत्ता. हो आमचे घरांत रावता, आमचो वावर कोत्ता, आमी खुशाल जाता. आनी त्या पासत आमी ताका कांय पावटी बक्षिसूय दिता. कांय पावटी तांकां आमी बरो पागार दिता, बरे भाशेन ताका लेखता आनी आमी हें बरें मनान आमी कोत्ता. तेच भाशेन मोगाच्या भयण भावांनो, देव आमचे सवें हेंच कोत्ता की आमी खालती आमच्या देवाक आसूंक जाय. सादेपणाची, विस्वाशीपणाची, जें कार्य जें काम आमकां सोंपयल्लें आसा तें आमी विस्वाशीपणी आमी करूंक जाय. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याची ड्युटी, जबाबदारी भोव मोगान कोत्ता, रागान करिना. तेच भाशेन एक दोतोर, एक नर्स आपल्या पेशंटाची सेवा कोत्ता, आपली ड्युटी कोत्ता, मोगान कोत्ता. हें आमकां कित भाशेन दिसून येता. आनी ते पासत आमी त्या दोतोराशी, त्या आदवोगादाशी आमी धांवता, कित्याक ते बरें मोगान कोत्तात, बरे भाशेन उलयतात आनी हे भाशेन आमकां बरें दिसता. मोगाचें भयण भावनो, हें आमचें खालतें मन, खालतें काळीज आमी देवा मुखार दवरता. आनी त्या पासत देव म्हणटा, चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. आमी खालती मनशां. पूण कांय पावटी आमचें सवें गर्व वाडटा जेन्ना आमी पदवेन वाडटा. आमी कित भाशेन आमचो इगो दाखयता. पूण देवाक आमकां असलें करूंक नाका. आमचें गर्व, आमची प्रायड देवा सोयशीं दाखोवंक. पूण चालती बेश्टी आमी. मोगाचें भयण भावनो, आमी ह्या संवसारांत येता सादेपणान आनी ह्या संवसारांत वेता सादेपणान. कांयच आमी ह्या संवसारांतलीं व्हरोना. आनी त्या पासत पयल्या वाचपान आमी म्हणटा, पळयता, देव म्हणटा प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. आनी हेच प्रामाणीकपण आमी जिवंक आयल्यात. आयज आमी बागेवन मार्टीन ऑफ टूर्स हाची परब समरमता. तो कित भाशेन हांगरी ह्या गांवांत जल्मल्लो पेगन. तो पेगन म्हणजे खंयचोच धर्म ताका लागून आसलो. आवय बापूय लेगून ही पेगन आसली. आनी जेन्ना तो 10 वर्सांचो जालो तेन्नाच क्रिस्ती धर्म त्या गांवांत पळसोळटालो. तितलो फामाद जावंक ना. आनी त्या पासत ताका कित भाशेन जेजू क्रिस्ताचो मोग जालो. देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी 10 वर्सांचे पिरायेर तो कित भाशेन जेजू सोबीं ओडून आयलो. आनी ताचो बापूय जेन्ना फौजेंत काम करतालो म्हणटच ताच्या बापायन ताका सांगलें, तुयी म्हज्या बाराबर फौजेंत यो. आनी तो कित भाशेन एक फौज कसो वावरूंक लागलो. आनी जेन्ना 15 वर्सांचे पिरायेर कित भाशेन ताणें थारायलें, हें म्हजें कार्य न्हय, हें म्हजो वावर न्हय, म्हजो वावर कित भाशेन जेजू क्रिस्ता पासत हांवें ताचे पासत वावर करूंक जाय. आनी तेन्ना एका दिसा खंय तो फौजेंतल्यान भायर सरून येता आसतना ताका एक गरीब मनीस दिश्टी पडटा. आनी जेन्ना तो कित भाशेन थंयसर थोडयेन आसलो म्हणटच ताका दिसलें म्हजे आंगळे काडून ताका दिवंक. आनी तेन्ना खंय ताणें त्या आंगळ्याचे ओद्द केले आनी ताका दुसऱ्या त्या मनशाक ते ताणें दिलें. आनी जेन्ना तो परतून आपल्या घरा परतलो तेन्ना खंय ताका जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा.
आनी तो म्हणटा जें तुवें ह्या मनशा सवें केलें तें तुवें म्हज्या पासत केलें. आनी तेन्ना हांव खंय बागेवन मार्टीन ऑफ टूर्स जेजू क्रिस्ता पासत अदीक वावर कोत्ता. मोगाचे भयण भाव न्हू, हें जावन आसा आमचें ल्हानवीकपण, हें जावन आसा आमचें खालतें मन आमी देवा सोडचीं दाखयता. ल्हान वस्तून्यो, ल्हान ल्हान कोन्यो आमी जेन्ना आदारता तेन्ना देव आमचो अदीक खुशाल जाता. आनी त्या पासत आमी आयज कित भाशेन बागेवन मार्टीन ऑफ टूर्स तशेंच आयज आमी वेनरेबल फादर आग्नेलो हाची नवेना सुरवात कोत्ता. ताकाय बेगीन हो सांताचो मान फाव जावंक आमी मागता. ताणें जायतें आपल्या जिवितांतल्यान लोकां पासत केल्लें आसा आनी आमी पळयलां जायतो लोक थंयसर वेता पिलार मागणें करूंक जावं नवेनान वांटो घेवंक. आनी ताचे बऱ्यो कन्यो बरें मोन आमी पळयलां. आनी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचे सवें दुसऱ्या सवें आमी बऱ्यो कन्यो बऱ्यो वागणुको बरें कल्पना आमी दुसऱ्या सवें दवरूंक सदांच वावरुया. आनी हो जेजू क्रिस्त आमकां सदांच हीच कृपान घोटाय फाव कोत्ता. आनी त्या पासत तो म्हणटा सगल्या वेळार आमी सर्वेस्पराक दिनवासूया. आनी हेंच करूंक आमी सदां काल दोर दिसपटी वावरुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C6 पेज नंबर 13. C6. म्हज्या बाबा म्हजें तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. सर्वेस्परा देवा, बागेवन मातींचो उगडास करून तुका आमी ओपता ती देणी पवित्र कर. सगळे आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारां सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोर थायचीच क्रिस्त आमच्या सोम्या उर्मी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यानाक उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान वक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचीच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गूट पुरगोटुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास घास समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप जे पयसुबेचो उगडास कोऱ्यान लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोंवडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोंडाची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोगींच्या जेन्ना पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राय आमकां दी आनी आमचे गळ्यां बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचें वतरेकतां. तर आमकां आमचे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय. सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी जे कुशळपणां शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजोर चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान सगळी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारात तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसून गोड केलें. जशें भाग्यवंत मार्टिनान आपले जिणेंत सदां तुजी कुशी मोगान मानून घेतली, तशेंच आमी सर्व वस्तूंनी सगल्या काळजान तुजे कुशेक खालती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजीं खोरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सोरपयता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.